नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. माध्यमिक शाळांनी एक विषय विदेशी भाषा घेऊन शिकपी भुरग्यांक गोवा बोर्डाची थाकाय. एनईपीत एक विदेशी भाषा घेवंक पर्याय नाशिल्लो. आता गोवा बोर्डान एक तिसरो विषय म्हणून विदेशी भास घेवंक मेकळीक दिल्या. R3 सकयल आता फ्रेंच, पोर्चुगीज, जर्मन आणि अरेबिक सारखेल्यो भाषा घेवंक मेकळीक. खात्याचे सर्क्युलर. माध्यमिक शाळांनी एक विषय विदेशी भास घेऊन शिकपी विद्यार्थ्यांक नव्या शिक्षण धोरणात नवेक विदेशी भास घेवपाक अडचण येताली. नव्या शिक्षण धोरणात विदेशी भास घेवपाचो पर्याय नाशिल्लो. गोवा बोर्डान गोयच्या शाळांनी नवेक तिसरी भास विदेशी भास घेवपाक मेकळीक दिला. शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काढला. शिक्षणीक वर्स 2024-25 सावन 9वेच्या भुरग्यांक नवे शिक्षण धोरण लागू. 8वे मेरेन एक विदेशी भास विषय घेवपी भुरग्यांक एनईपी खाला थाकाय. एनईपीत नवेक विदेशी भासो घेवपाक पर्याय नाशिल्लो. R1 खाला पहिली भास इंग्लिश घेवपाक सक्ती. R2 खाला कोंकणी, मराठी आणि हिंदीचो पर्याय आसा. तिनातली खंयची एक भास घेवपाक मेळटा. R3 खाला विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक दिला. R3 खाला जाय जाल्यार R2 दिल्लो एक भारतीय भास घेवपाक मेकळीक. शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काडून कळवणी दिला. गोवा बोर्डाची मान्यताय आशिल्लेच विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक. तातूंत फ्रेंच, पोर्तुगेज, जर्मन, अरबी ह्यो भासो घेवपाक मेळटल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. फाल्यां सकाळ सावन लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल. गोंयांत उत्तरेक आणि दक्षिणेक 2 मतमोजणी केंद्रां. 7 राउंडांनी खंय मतमोजणी जातली. दोनूय मतमोजणी केंद्राचेर वट्ट 318 टेबलांचेर मतमोजणी जातली. मजगती पुलीस आणि हेर स्टाफ धरून काउंटिंगा फाटल्यान सुमार 4,965 कर्मचारी. So counting for Lok Sabha elections will happen tomorrow on 4th of June. It will start at 8 a.m. sharp. All our staffs have been trained and are deployed for duty. Observers have also come here who will be monitoring the entire counting process. We are expecting to finish it soon. We have 20 halls for every assembly constituency and postal ballot will be counted in a separate hall. And EVM countings will take place in the 20 halls. As soon as every round counting is done, announcements will be made frequently, and at the end of the entire counting process, final result will be announced tomorrow. सिक्योरिटी कैसे रहेगी? और सिक्योरिटी 3 कॉर्डन्स में रहेगी. सबसे बाहर 100 मीटर पे पुलिस फोर्स रहेगी. who will not allow anyone without any ID card inside the perimeter of 100 meters. No vehicle will be allowed inside 100 meters perimeter. फिर सेकेंड लेयर पे आर्म्ड पुलिस रहेगा जो आपको फ्रिस्किंग करेंगे. देन नो मोबाइल फोन, नो गैजेट्स आर अलाउड इनसाइड. एंड थर्ड जो रहेगा वो आउटसाइड द काउंटिंग हॉल रहेगा जो CAPF रहेगा. कितने राउंड में काउंटिंग पूरा होगा? अलग अलग हॉल्स के लिए अलग अलग राउंड्स है. मैक्सिमम हमारे 7 नंबर ऑफ राउंड्स है. तो जहाँ पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे ज़्यादा राउंड्स है. जहाँ पे कम पोलिंग स्टेशन है वहाँ कम राउंड्स है. बट 5 to 7 राउंड्स है सारे. मैक्सिमम 7 राउंड. टोटल स्टाफ हमारा मोर देन 200 है फॉर काउंटिंग सुपरवाइजर्स. डबल नंबर फॉर काउंटिंग असिस्टेंट एंड देन माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे. टोटल इट्स अराउंड 1,000 स्टाफ डिप्लॉयड इंक्लूडिंग पुलिस. बारिश के लिए कुछ प्रिकॉशन नहीं है? पूरा वाटर प्रूफिंग किया हुआ है और टनल वगैरह सारा वाटर प्रूफ किया हुआ है ताकि ईवीएम मूवमेंट में कहीं पे भी बारिश ना हो सके. प्लस मेडिकल टीम रहेगा इन केस एनी हेल्थ इशू है. भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष बदलता म्हूण फकत अफवा. तातूंत कांयच तथ्य ना म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. पक्षाचे वेंचणूक केंद्रीय श्रेष्ठी थारायता. पयलीं बूथ, तालुका मंडळ आनी मागीर प्रदेशाध्यक्षाची वेंचणूक जाता म्हूण तो उलयलो. जानेर 2024 जावपाक आशिल्ली मात लोकसभा वेंचणुकेक लागून खंय जावंक ना. येता की तुमचे प्रेसिडेंटशिपाचो टर्म काबार जावपाक येता. सो सोपटेचें नांव येता. सो क्वेश्चन नाका ती चर्चा पेपराचेर आजून पर्यंत कांय तथ्य ना. अजून पर्यंत खंयचोच विशय फुडें वचूं ना. पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा. पार्टीची निवडणूक जी आसा पळय ती बिगिनींग कशें आतां सगळ्याच देशभरा भितर निवडणूक जाता ती. एक्चुअली ती जावं जाय आशिल्ली जानेवारींत, कारण निवडणूक लोकसभेची आसल्यामुळे ती मातशी फुडें दवरली. आनी त्यामुळे सगळे कंप्लीट जातकच नवीन प्रोसेस सुरू जातलो. रायट फ्रॉम बुथा बसून बुथाच्यो निवडणुका जातल्यो, मतदारसंघाच्यो जातल्यो, डिस्ट्रिक्टाच्यो आनी मागीर स्टेटीच्यो देशभर.
त्यामुळे काल जे कितें पेपरार कोणाचें नांव चर्चेर बरें कांय चर्चा कोणाच्या नांवाची कांय जावना आनी त्यामुळे तातूंत तशें आमच्यो इंडिपेंडंट तशें चर्चा केन्ना आसना तो प्रोसिजर अजून सुरू जावना जाता तसो आमी योग्य वेळाचेर जो प्रोसिजर फुडें वतलो तातूंतल्यान तुमकां लक्षांत येतलें पूण सद्याक कांयच प्रोसिजर ना त्या बातमेन कांय तथ्य ना. फोंडेच्या सपना पार्क लागसार शॉक लागून सिद्धेश नायक हो लायन हेल्पर लायटीच्या खांब्यावेल्यान पडलो. दुरुस्तीच्या कामाक तो खांब्याचेर चडिल्लो. ताका सोमतोच लागसारच्या हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. मात भलायकी गंभीर आशिल्ल्या कारणान ताचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरूच आसात. कितल्यांक शटडावन आसलेले आयज 7:30 दिसता मागीर. आणि मागीर तो सिद्धेश आनी तूं दोगूय वयर चडलेले? ना तो आतां चडलो तो चडो ना तो म्हणला आपूण चडटो म्हण लागलो. कोण सिद्धेश? हांवें सांगिल्लें तूं चड नाका हय कितें हांव आनू वयर म्हजे एकलो आनी एकलो आलो अजीत म्हणलो. हय तो मागीर हांवें कितें म्हणलें सांगिल्लें तूं चड नाका वो म्हणला आपूण चडटा आनी एकूच म्हण लागलो. हांवें म्हणलें भायर काडो मान उडयता सकयल. हांवें म्हणलें ना रे म्हणलें हांव आपूण चडटा चडटो. हांवें म्हणलें नाका नाका बाब चड नाका कित्याक तें आनी कोणा आसलो जाय मागीर चड आनी मागीर हांव कार्ड मारूं वयता न्हू भायर वो म्हणून लागलो आपूण हातीन दोतों म्हणून लागलो. हांवें म्हणलें हातीन दोन नाका कित्याक हांव म्हणून कार्ड मारता न्हू. मागीर तूं म्हणून लागलो तूं कार्ड मार आपूण दोतों म्हणून लागलो. हांवें म्हणलें कार्ड मारपाच्या एक बेश्टी ऑटोमॅटीक हें पळय दिसपाक येयलो आनी हांवें तेगे मागीर काटोर मारलो तो चलतो जमना पळय. तो ताका कितें रिवर्स पावर बीन आशिल्लो वायरींग? हांव कांय करता हांव सांगना. पण शटडावन म्हणटकूच टोटल झिरो आसता न्ही सामकें. करंट येयलो कसो तो आतां हांव कितें सांगतलो हांवें सगळीं काम केलें. तुका लागला तें आतां पोटा? क्रूज तुमी पावर शटडावन करूनच चडलेले न्हू? हय लायन हेल्पर तेंचे बरें दिसना न्हू तेंक चोडप म्हळ्यार आम लायनमॅन आसता तेंक चोडप म्हळ्यार कितें जाता हय हें जाता प्रॉब्लेम जाता. तुमचें कितें हें डेजिग्नेशन? हांव लायनमॅन. लायनमॅन पण तो सांगनासतना आपूण चडलो वयर म्हणून. म्हाका दिसता ह्यो गजाली घडत आसा आमी आयकता की शटडावन केल्ले आसतना पासून पावर ह्या लायनीक कसो येता तो. पण म्हाका दिसता जे आहा हेंच्यांनी म्हाका दिसता कितें तरी हेजेर शोध लावचो पडटलो की वायर सगळें शटडावन आसतना ह्या वायरींग कसो करंट येता तो. सपना टाउनच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सुमार 16,968 लोकांनी आपली रेशन कार्डां सरकाराक परत दिल्यात. वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखांवयर आशिल्ल्या सयत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेन आपली रेशन कार्डां सरेंडर करची म्हूण सरकारान उलो मारिल्लो. मेळटा त्या डाटा प्रमाण कार्डां सरेंडर करपी लोकांचो फोंड्यांत चड. खासा रिपोर्ट. सरकारी कर्मचारी आणि जांचे वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखांवयर आसा ताणें आपली रेशन कार्डां स्वेच्छेन सरेंडर करपाची म्हूण नागरी पुरवण खात्यान उलो मारिल्लो. सुमार 16,968 लोकांनी आपली रेशन कार्डां सरकाराक परत केल्या. डाटा मेळटा ते प्रमाण फोंड्या तालुक्यात 2,569 लोकांनी कार्डां दिल्यात. सत्तरी 2,393 जणांनी. बार्देसांत 2,298 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. दिवचले 1,923 जणांनी. तिसवाडी 1,562 जणांनी. साश्टी 1,321 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. जाल्यार केपें 1,152 जणांनी. पिण्या 1,135. काणकोणा 865 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. मुरगांव तालुक्यात 814, सांगे 547 जाल्यार धारबांदोड्यार 389 लोकांनी आपली राशन कार्डां परत केल्यात. मजगती गोंयांत अंत्योदया अन्न योजना कार्ड वापरपी 11,048 लोक आसात. APL कार्डां वापरपी 1,54,645 लोक जाल्यार PHH वापरपी 1,17,826 लोक आसात. वट्ट 2,83,519 लोक राशन कार्डां वापरतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मुखेल संस्था आणि चॅनलांचे एक्झिट पोल मोदी सरकाराक. चडशा चॅनलां प्रमाण NDA 350 ते 400 सुवातो जिखता. इंडिया आघाडीक 150 ते 200 सीट मेळटले म्हूण अदमास. मजगती मुखेल एजन्सी सांगता ते प्रमाण गोंयांत भाजपाक 1 आनी काँग्रेस 1 सीट. मात गोंयांत NDAक मतां 52, इंडियाक 43%. खरें चित्र 4 जूनाकूच स्पश्ट.
हे फावट 7 पावण्याची वेचणूक आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुमार म्हयनोभर चल्ली. सरकार कोणाचे? मोदी सरकार, राहुलाचे काँग्रेसीचो कमबॅक, काय खतखते? देशभर एकूच प्रश्न. आता पळयात काय मुखेली संस्था आणि चॅनलांचे एक्झिट पोल. इंडिया टुडेच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 361 ते 401 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 131 ते 166 जाल्यार हेरांक 8 ते 20 सीट मेळटा. एबीपीचे एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 353 ते 383 मेरेन मेळटा. इंडिया आघाडीक 152 ते 182 जाल्यार हेरांक 4 ते 12 सीट मेळटा. जन की बात हांच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 362 ते 392 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 141 ते 161 मेरेन मेळटा जाल्यार हेरांक 10 ते 20 सीट मेळटा. न्यूज 24 चाणक्यच्या रिपोर्टाप्रमाण एनडीएक 400 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 107 जाल्यार हेरांक 36 जागो मेळटा. टाइम्स नावाच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 358, इंडिया आघाडीक 152 जाल्यार हेरांक 33 जागो मेळटा. रिपब्लिक टीव्हीच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 359, इंडिया आघाडीक 154 जाल्यार हेरांक 30 सीट मेळटा. टीव्ही 9च्या रिपोर्टाप्रमाण एनडीएक 342 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 166 जाल्यार हेरांक 35 जागो मेळटा. न्यूज नेशनाचो रिपोर्ट सांगता त्या प्रमाण 342 ते 378 जागो एनडीएक मेळटा. इंडिया आघाडीक 153 ते 159 मेरेन, बाकीचे 21 ते 23 सीट काडटा. हे एक्झिट पोलाचे आकडे. काय हजार लाखाच्या वोटर सॅम्पला वेल्यान अदमास. खरो निकाल पुराय देशभरात 4 जूनाक मेळटलो. मोदी राहुल काय तिसरो कोण ते 4 जूनाक स्पष्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चडशा चॅनलांनी दिल्लो एक्झिट पोल खरो थारतलो. बीजेपी काडटा जाल्यार एनडीए मेळून 400 पार म्हूण भाजपाचे फुडाऱ्यांक विस्वास. गोंयांत बीजेपी 2 सीट काडटा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा केंद्रात परत मोदी सरकार. राहुल गांधी म्हणटा मोदी पोल. सगळ्यात पयली एक्झिट पोल जे आसा हे ऑलमोस्ट 360 ते 400 हाच्या दरम्यान दाखयता आणि एक्झॅक्ट पोल अबकी बार 400 पार ह्याच पद्दतीन परत एकदा मोदी सरकार 400 सिटींनी निवडून येतले हाची खात्री आसा, हाजो विश्वास आसा. आणि काँग्रेसीन ज्या पद्दतीन ह्या एक्झिट पोलच्या डिस्कशनाचेर सगळ्या मिडियाचेर भविष्कार घातला तेतून करून तांच्यांनी आपली हार जी आसा पळय ही मान्य केल्ली आसा. दुसरो विषय, गोंयांतले 2 सीट दाखयता आसतना एक्झिट पोलांत 1 सीट दाखयता, दुसरो सीट दाखयना म्हणून थोड्या जाणांक चिंता क्रिएट जाल्ली आसा. पण हांव परत सांगता, म्हाका खात्री आसा, सावथ गोंयच्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीचे वोटींग पर्सेंटेज मोर दॅन 75% प्लस वोटींग पर्सेंटेज सावथ गोंयांत पुराय गोंयांत जाल्यार सावथ गोवा सीट ही फावटी भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येता. 20 ते 25 हजाराच्या लिडीत सावथ गोवाचो सीट निवडून येतलो. आणि ते जर पळयलें आसत जाल्यार मोदीजी सुरवाती पासून म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं पासून सांगता की ह्या वेळाचेर आमी 400+ म्हणजे 370 भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्स म्हणून 400+. आणि एकूण जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार तो ट्रेंड 400+ हो डेफिनेटली जातलो. पण गोंया भितर कांय चॅनलांनी दाखयलें की 1 येतलो म्हणून. पण हांव अजून सांगता आणि ठाम आसा, गोंयचे 2 सीट जे आसात उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जिखतली. कारण ज्या तरेन लोकांनी मतदान केल्लें आसा, नरेंद्र मोदीजीक लागून मतदान केल्लें आसा आणि त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयचे 2 सीट जिखतले. शापोरा जेटीचेर नुस्तेकारांचे हाल. सँडबारांक लागून बोटी दर्यांत घालूंक त्रास जाता म्हूण नुस्तेकार उलयले. वर्सुकी नुस्तेमारीचेर बंदी आसा तशेंच सँडबार काडचे म्हूण नुस्तेकार मागतात. जेटी खंय मोडूंक पावल्या ताचेरूय सरकारान लक्ष दिवचो. नुस्तेकारांचो उलो. आज तुमकां सांगपाची आमची परिस्थिती ही आमची शापोरा जेटीचे हे आसलें सगळ्यांक पयलीं ओपन जाताले आनी सगळ्यांक निमणे बंद जाताले. पूण आयज आमची परिस्थिती ही आहा सगळ्यांक निमाणे धुकलपाचें आनी सगळ्यांक पयलीं वयर काडपाचें की आमच्या सांडबाराक लागून. आनी दुसरी तितक्या ह्या सांडबाराक लागून ते जाता ते जाता. जी आमकां जी सबसिडी पळय जी आमची डिझलाची गावताली मेन म्हणटा ती गव्हर्मेंटान आमची जी गरीब कांय जी म्हणटा ती आमच्या फिशरमॅनाची इतक्या कोटी सबसिडी काबार केली. आतां तूं सांगपाची आतां 2 वर्सां ही पेंडींग आहा पयलींची
अख्ख्या भायल्या तर देशाक तो दिवंक शकता, केरळा आनी आंध्राक तर आमचो मोदी सरकार सांगूंक शकता हो BJP की आमी फिशरमॅन आनी ते करता. आमकां गोंयकारांक कित्याक ना? गोंयकार काय बोटकार करोडपती आहा. तर म्हाका सांग, हांव म्हणटा सरकारा कडेन मागता आमची सबसिडी कित्याक बंद केल्या पळय हें आमकां तुवें सांगपाचें. आनी केरळा हांगा थंय अशें हात वयर करून हो सरकार पळय उलयता ही सगळी फोटी हो सरकार जो चलयता बोटकाराच्या पयशांचेर कशें म्हाका तरी दिसता आतां. त्या इतकी जी आमची सबसिडी येता ही परिस्थिती आमची पळय आतां ह्या बॉक्सांनी आतां आमकां घालून व्हरपाचें. लोक कोण एक कशा पापलेटा गावता म्हणून येतालो, आयज तर पळयतले जाल्यार कोणें सांगचें कोणाक पापलेटाचें नांवूच ना. लागले ट्रेडर फिशरमॅन सुद्दां मेल्ले आहा हितून. कित्याक जेन्ना हे नसतो उपर जेन्ना दर्या सुकतलो ते जेन्ना LIDचे बंद करतलो तेका लागून तर गोवोरमेंटाक आमी सगळें सांगून हांव गेलो मिनिस्टरा कडेन डायरेक्टरा कडेन गेलो. ती कांयच उलयना केलें म्हणटा आमी ऑर्डर दिलें म्हणटा पूण केन्ना जातली. आयज आमची जेटीची परिस्थिती पळय. सांगचें गोवोरमेंटान प्रत्यक्ष बाबा आमी हें खाल्ली म्हणून नासना. आयज आमचे जेटीचे पयशे येयल्ले ते खंय गेले तें ना. आतां जेटी बांदता 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 आतां म्हणून पळय काबार जाली जेटी. आतां जेन्ना पोना आतां जेटी पोना आतां जाय काम करूं येता जेटीचें कसले कोणाचे त्रास ना. ही पळय आमची खंय परिस्थिती पळय हांगा. जेन्ना आमची सबसिडी आनी जेन्ना हें नसता जातलें तेन्नाच हांगा आनी बोटी वाडोवंक शकता. आतां सोंपात गेल्या बोटी. आतां आमचें हें आमकां मानाय घालतले जाल्यार पयशे ना. आमकां स्वताहून मालकाक खातले जाल्यार पापलेट जावं हें करूंक ताकत ना. असले परिस्थिती येयल्या. वजरी पेडण्याचे जमनीचो विशय कोड रिसिव्हरांक लागून कोर्टात आसा. मात दुसरे वटेन एका मनशान जमनीचो सर्वे मागिल्ल्यान बोवाळ. थळावे म्हणटा प्रस्न कोर्टात आसा मेरेन कोणाक सर्वे करूंक दिवपाक ना. कायम विरोध. थळावे उलयले. वजरीच्या जमनीचो प्रश्न आणि मालकी हक्काचो प्रश्न न्यायालयान आसा आणि खंयची जेन्ना सर्वसामान्य मनशाक जमनी खातीर एखादी गजाल करपाची आसता तेन्ना खूब ताका प्रोसिजर पडटा, खूब वेळ वता. पण आमकां आतां अशें लक्षांत आयलां की काही जमनीचो भाग तेजो डिमार्केशनाची ऑर्डर आयल्या. तेतून ऑलरेडी काही जाणांची लागवड आसा, काजू लागवड आसा आणि तांकां खंयच विश्वासान न घेता ताच्या संदर्भात कांयच हें करता न करता हे डायरेक्ट डिमार्केशन करपाक सोदता. ही अतिशय चुकीची गोष्ट आसा. आज आमी सगळे गांवकार जमल्यात आणि एकमुखान आणि एकमतान असो निर्णय घेतला की ही गोष्ट जावपाक दिवची ना. हांव ह्या माध्यमांतल्यान डायरेक्टरेट ऑफ लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स हांच्या कडेन मागता की तांच्यांनी एप्रोप्रिएट इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. जे जे दोंगराचेर काजी आसात, आंबे आसात किंवा हेर झाडां आसात तातूंत कोण बाबा ते करता, त्याची लागवड कोणी केल्या हाची इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. आनी एप्लिकंट जो आसा ताचे कडल्यान डॉक्युमेंट्स, ताचे ओनरशीप डॉक्युमेंट्स कितें, ताका ते प्रॉपर्टीन हक्क कितें हें पयलीं जाणून घेवपाची तयारी तांच्यांनी करपाची आसा. हें एप्लिकेशन जे पयला आयला तातूंत नोटिसीन मेन्शन कांय एक डॉक्युमेंट्स त्यांनी रिलाय केल्लो ना. 114 फॉर्म लायला, सर्वे प्लान आनी ताचें एप्लिकेशन. इज दीस द बेजीस फॉर वीच द डिमार्केशन इज टू बी डिसायडेड. लोक दिल्लीकार खूब जाण येवंक सोदता आनी जमीन घेवंक सोदता. तेन्ना आतां आमी गांवकरी आमी सबन गांवकरी आमी भायलो कोण येयलो जाल्यार ताका आमी विरोध करतलो आनी सबन गांव जमान ताका फूल विरोध करून आमी ताका कांयच करूंक दिवचें ना गांवांत. लोकसभा वेंचणुकेचे निकाल जाहीर जावचे पयलीं शेअर मार्केट लायफ टायम हायचेर पावला. सेन्सेक्स 75,819 जाल्यार निफ्टी 23,103 पावल्या. फाल्यां वेंचणुकेचो निकाल ताचेच मार्केटाचो फुडलो प्रवास. जनावरांची कुयदाद राखपी पेडणेच्या महाबली एनिमल आश्रमाक फंडिंगाचो आदार जावचो म्हूण विमेन एम्पावरमेंट संस्थेचो यत्न. संस्थेन हणजुणा थ्रिफ्ट सेल घडोवन हाडलो. थ्रिफ्ट सेलांतल्यान मेळटा तो फंड एनिमल आश्रमाक वतलो म्हूण WE इन्सिया लेसवाला सांगता. आयचे पॅट्रन माळयेंत विमेन एम्पावरमेंटाचे एनिमल मिशन. नमस्कार. आयच्या पॅट्रन सिरिजान तुमकां येवकार. आयच्या ह्या आगळ्या वेगळ्या पॅट्रन सिरिजान आमी आयल्या एलिफंट अँड को अंजुना हांगासर. आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर
एक सेल लागलेलो आसा. हो सेल मोस्टली ऑर्गनायज केला WE ह्या ऑर्गनायझेशनान जे विमेन एम्पावरमेंटाचेर चड भर दिता. आनी मेन म्हळ्यार ह्या सेलांतलो जो प्रॉफीट येता तो वयतलो महाबली एनिमल आश्रम हांकां जे आसा पेडण्या ह्या सायडीक. सो ह्याचेर डिटेलान उलोवपाक आमचे बरोबर आसा WE ची फाउंडर इन्सिया. So could you tell us about your organization, what do you all do, and what made you all come up with this concept of animal charity? So WE is a women empowerment organization, and all of us are working women from Goa. We are about 50 of us. So we decided that it was that time of the year where we removed everything that we were not using over the past few months and do a little sale. So we've done a little thrift sale out here. And all the proceeds go to the Mahabali Animal Ashram, which is run by Nikki Todd. She has over 200 dogs, 110 cats, 2 cows. She rescues animals that have no home, that are unwell, that are injured. And we just wanted to do a little bit. You know, we all have moved to Goa, and Goa has given us so much. So we just wanted to give back in our small way. So this is your first sale towards animal charity? Yes, this is our first sale, but certainly not the last one. We all are big pet lovers, so we want to do our best and keep doing these sales every few months so that we can contribute to the charity. So we meet twice a month and we're always doing different things. This is the first time we've done a sale and the response has been so great, but I feel like we're going to do it every 3 months. I think our most important message is that if you've come to Goa and made it your home, just don't keep taking, learn to give back. There are a lot of people, there are a lot of pets, especially animals and dogs in Goa that, you know, need support. So if you can do a little bit by giving from what you have, which Goa has given so much of, I think we should all do a little bit. तरी एक्चुअली इन्सिया द फाउंडर ऑफ WE जी हांगासर एक वेगळो वेगळोसो सेल घेवन आयला आनी ताजो प्रॉफीट जो आसा तो वयतलो महाबली एनिमल आश्रम हांकां. स्टुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर वांगडा अपेक्षा पेडणेकर. ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.